साम 83 कीर्तन 80 आणि 3 इस्रायेलाच्या दुस्मना विरोध. देवा, मौन रावा नका, थंड रावा नका, देवा वगो रावा नका. पळे, तुझे दुस्मान सांबळ जाल्यात. तुझो द्वेष करतल्यांनी आपली तकली वयर काढल्या. तुझे परजे विरोध ते फितोरी करतात. तू सांभाळताय तांचे विरोध मांडणी करतात. ते म्हणतात, येया तांच्या राष्ट्रसो आम्ही नाश करूया. इस्रायेलाच्या नावाचो उडास फुडें कोणेंच करचो न्हय. एका मनान ते मांडणी करतात. तुझे विरोध ते करार करतात. येदोमाचे तांबू आणि इस्माएलीत, मोवाब आणि हगारीत, गेबाल, अम्मोन आणि अमालेक, फिलिस्तिया आणि तीराचे निवासी, असिरिया लेगून तांच्या पक्षाक मेळ्ळा आणि लोटाच्या भुरग्यांक आपलो बलिश्ट हात दिता. मिडियानाक आणि सिसेराक, किशोन नयसशी जाबिनाक तुवें केलें तशें तांकांय कर. येनदोरा लागीं तांचो नाश जालो. ते मातयेक सारे जावन गेले. तांच्या फुडाऱ्यांक ओरेब आणि जीबा सारखे कर. तांच्या सेनापतींक जेबा आणि जल्मुन्ना सारखे कर. कित्याक तांणी म्हळें, देवाची मैदानां आमची करून घेवया. म्हज्या देवा, जड वाऱ्याक सांपडलेल्या पानां सारखे तांकां कर. वाऱ्यार उबोन वेता त्या पोला सारखे. जशें उजो रानाचें भस्म करता, जशें उज्याचो जोत दोंगर लासून सोडटा, तशें तुज्या वादळान तांकां धांवडाय. तुज्या तुफानान तांकां भिरांतीन भर. तुजें नांव तांणी सोदून येवच्या खातीर तांचीं तोंडां लजेन भर. सासणाक तांकां अकमान आणि भिरांत भोगूं दी. लजेन भरून तांचो सत्यानाश जावं. तुझे एकल्याचे नांव मात्र सर्वेस्पर. सगळे पृथ्वेर तूं एकलोच परमोन्नत. हे ते जाणा जावं.